पेडणे सावळवाडा हांगसर 37 कोटी खर्च करून बांदिल्लो इंडोर स्टेडियम आता मोपा विमानतळ करपी GMR कंपनीक 18 म्हयन्यां खातीर लिजार करारा प्रमाण CISFक रावपा खातीर दिवपाचे आसात। हातूंत 450 दादले जाल्यार 50 बायलां मेळून सुमार 500 जाण ह्या स्टेडियमाचो वापर करतले। 12 जानेर 2022 दिसा अशें पत्रूय गोंयचे मुखेल सचिव हांकां पावलां। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। एक्स वायस चेअरपर्सन पेडणे म्युनिसिपालिटी गजानन सवड आसा। आयज इतक्यात आता माझ्या कानार आयकांक गेला की ह्याच्या पयलीं 94त आयज आमचे 20 रुपया प्रमाणे जमनीक ते केल्ले आहा। 20 रुपया प्रमाणे मोबाईल आमकां गव्हर्मेंटान दिला। ती स्पोर्ट डिपार्टमेंटाक दिल्ली जमीन। आयज ते स्पोर्ट डिपार्टमेंटाक कितें जाता, आयज भुरगे खेळटा खेळा खातीर आयज कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट असे टुर्नामेंट जाते। पण आता असं आयकांक गेला आमकां की GMR ह्या कंपनीक दिता अशें गव्हर्मेंट, पण आयज त्या गव्हर्मेंटान इतका चिंतला भुरगे खेळटले खंय, पण हेचो विचार करूचो फुडें कित्याक लागून। आनी आयज ह्या गरीब म्हणजे आमी गरीब जनता शेतकरी आहो। आज शेतकऱ्यांचो फुडलो विचार आहा कित्याक गव्हर्मेंटान पयलीं आमी निवेदन दिल्लें आसा बाबूच्या टायमार, कित्याक हेका लागून आमी एक पयलो प्रिपेरन्स आमच्या स्थानीक लोकांक जमनी गेले तांकां ह्या दिवपाचें नोकरी म्हणा, पण ते अजून काय ना। त्या शिवाय परत आता आमचो मेन म्हणजे आमी 80% समज शेर आसा आमकां, तेतूंतसून आमकां वाट एक शेताक वचा ती वाट अजून गव्हर्मेंटान दिवंक ना। आयज मिनिस्टर स्पोर्ट मिनिस्टर गोविंद गावडे यांनी आयज सरान सांगलेलें आहा की आयज तुमकां घेवनच आपण हे करतले म्हणा, पण त्याच्यार तेणी दखल दिवची, ती आमकां वाट दिवची। त्याच प्रमाणे तसोच आमचो खेळाडूंचेर अन्याय करूचो न्हू। त्या भायर स्टाफ आहा, स्टाफांक परत तुमी डेव्हलप कर, ह्या करताल्यात खंय तरी खंयच्या ग्राउंडार घालताल्यात, पण आयज इतकोच आमच्या गरिबान आनी GMR मोदी पंतप्रधान सुद्धा एक विचार करूचो की ह्या गरिबांचेर शेतकऱ्यांचेर अन्याय करूंक जायना। आयज शेतकऱ्यांक प्रत्येक खंय आत्महत्या करतो तशी प्रवृत्ती हाडून दिवंक जायना हे मोदी सरकारान। सावळवाड्याक ग्राउंड आसलो इंडोर स्टेडियम नॅशनल गेमिंग खातीर तो तयार केला 37 कोटी दिवन। तो ग्राउंड आता आमकां आयकूंक आयला की तो ग्राउंड GMR कंपनीक म्हणजे मोपा एअरपोर्टा खातीर दिवपाचो आहा। त्या संदर्भात तुमचें मत काय सर? दिवंक उपकारना। प्रश्न असो आसा की 2007 सालापासून बाबू टुणटुणा वाजोय की नॅशनल गेम्स गोंयांत करतोय, पण अजून पर्यंत तो नॅशनल गेम्स गोंयांत जायना। कित्याक जायना ना? कारण मूलभूत सुविधाच ना। 2 सुविधा जाय, ॲथलीट्स जे येतात आणि त्यांच्या बरोबर कोचीस येतात, त्यांची राहण्याची जेवणाची सोय जाय आणि स्टेडियम जाय। ते स्टेडियम 12 वर्सां बाबू आसगांवकर क्रीडा मंत्री असलो तरी त्यांनी एक सुद्धा काम करूंक ना। आणि खंयच्या आदाराचेर तो सांगत की नॅशनल गेम्स गोंयांत हाडू म्हणजे जावं शकतात म्हणा, ही म्हाका काय कल्पना नाही। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तुम्ही पाड घातल्यात। आज फुटबॉल काय बरो खेळताले, कॉलेज आणि स्कुलाचे लोक थंयसर त्यांचे ॲन्युअल मीट घेताले, ते तुम्ही बंद केल्या। आणि तुम्ही पहिलो म्हणजे तो कोविड सेंटर म्हणून डायवर्ट केल्या, आणि आता तुम्ही जर तो CISFक डायवर्ट जर केल्या जाल्यार आतां भायर वयतली गलिच्छ वस्ती थंयसर जातली, घाण जातली। आणि म्हाका दिसना तो सावळवाड्याचो इंडोर स्टेडियम पुन्हा ह्याच्या लायक जातलो, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी म्हणून लायक जातलो। ही वस्तुस्थिती आसा।